आमी आसा हाळी चांदेल हांगा फाटल्या कांय दिसां भितर जे रानटी गवेरेडे आसा तांच्यांनी ह्या सगळ्या गांवांत हैदोस घातला। गवेरेड्यांनी फाटले कांय दिसां भितर जे शेतकार आसा ते शेतकारांचे व्हड्या प्रमाणांत लुकसाण केला। काजूची झाडां आसूं किंवा पोफळीचे बागायती आसूं तेंच्यांनी धपको मारून सगळीं ती झाडां आसा उडयल्ली आसा। आंब्याची प्रामुख्यान आंब्याची झाडां जी आसा तांकां धपको मारून ती मुनांतल्यान उमथून उडयल्ली आसा। हे सगळे फाटल्या कांय वर्सां भितर चालू आसा, कारण हो जो गांव आसा तो मोपा एअरपोर्टाच्या पायथ्याक आसा आनी ह्या सगळ्या मुनांत आसतना सगळीं जी जनावरां जी मोपा एअरपोर्ट पठाराचेर रावतालीं ती सगळीं सकयल येयल्या आनी व्हड्या प्रमाणांत ह्या लोकांक जे आसा तेचे त्रास जातात। आतां हो जो गांव आसा तो भौगोलीक रित्या पळयलें जाल्यार चारय वाटेन कॅनल आसा, मात त्या कॅनलाक जे ब्रीज आसात थंयसर गेटी नाशिल्ल्यान ती सगळीं जनावरां गांवांत शिरतात आनी व्हड्या प्रमाणांत हांगा शेतकऱ्यांचें लुकसाण करतात। शेतकार अशी मागणी करतात की तांच्यांनी ती गेट आसा तांकां गेटी लावचे, जे पूल आसा तांकां गेटी लावचे आनी त्या गेटी लायल्या उपरांत ती जनावरां जी आसा ती खंयसर तरी आपल्या वन क्षेत्रांतूच रावतली। सगळो जो भाग आसा गांवाच्या वयलो भाग आसा तो फॉरेस्टाचो आसा। शेतकार मागणी करतात की फॉरेस्टान आपल्या जागेत जनावरांचे बंदोबस्त करचे, थंय उदकाचो बंदोबस्त करचे। उदकाक लागून ते सकयल देंवतात आनी शेतकारांचे व्हडलें लुकसाण करतात। शेतकार सांगता ते प्रमाणात तांकां जशी जाय तशी भरपाई लुकसाण भरपाई मेळना। हाच्या पयलीं तेंचे भरपूर लुकसाण केलां, मात केन्नाच तांकां जाय तशी लुकसाण भरपाई दिवंक ना। म्हणजे जे पेपर वर्क करपाक जो पयसो वयता तो पयशाची सुद्दां लुकसाण भरपाई येयना अशी शेतकऱ्यांची कागाळ आसा। फाटल्या कांय दिसां भितर हे जे गवेरेड्यांनी जो हैदोस घातला तातूंत शेतकऱ्यांचे मात व्हडलें लुकसाण जाल्लें आसा अशें दिश्टी पडटा। प्रुडंटा खातीर साहिल नार्वेकर। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.